कुट्टाळे ते चिखले मेरेन हायवे कुशीची 101 झाडां मारपाची आसात। तातूंतली धोकादायक आसात ती 20 ताकतिकेन मारतले। मामलेदारान PWD, नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी, वीज खाते आणि राना खात्याक घेवन इन्स्पेक्शन करून मारपाच्या झाडांचो सर्वे रिपोर्ट केलो। हालींच चिखले एका मोटरीचेर झाड पडून गाडयेंतली एक बायल गेल्ली ते फाटभुंयेर हे इन्स्पेक्शन केला। ह्या वाठारांत मारपाची 90 झाडां आसात। 20 अर्जंट म्हूण मामलेदार सांगता। रिक्वेस्ट केला जात तितले बेगीन हे क्लियर जावपा जाय, कित्याक डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्यान जाय जाल्यार हे कितें डेंजर आहा न्हू ते क्लियर करून जाता, कित्याक आनी इन्सिडेंट्स आमकांय जावपा नाका। ती ह्या ट्रीज आयडेंटिफाय केल्ले आसात नॅशनल हायवेन आनी आउट ऑफ दॅट 20 मोस्ट डेंजरस आसात। त्यो आमी 20 आयडेंटिफाय करून त्यो आतां खंयचे सर्वे नंबर आसा तांचे ओनर कोण हें पळोवन तांकां नोटिसी काडून आमी त्यो कट करतले आनी कट करून घेतले, कित्याक मॅक्झिमम अशी धडेर आसात। कोकोनट ट्री ताजे नंतर खंयचे ट्री आसा पळय त्यो सगळे धडेर आसात, त्यो उडोवपाचे ओनराक सांगून जर तो कापना जाल्यार आमी अथॉरिटी विल टेक एक्शन। कित्याक हांगा जोतर मारल्यार ही वॉलची कटींग केल्ली आसा आनी कटींग करतना ती स्ट्रेट केलेली आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टराच्या नोटिसांनी हाडलेलें, पूण हाचेर त्या उपरांत कांयच जाल्लें ना। राती हांगासर ही धोड कोसळ्ळी आसा। इंजिनियरींग टोटल फ्लॉप आसा। खरे इंजिनियर म्हाका दिसता हे अशें करूंक शकता ते, कित्याक इतली हाड आहा ताका हे सामकी चुकीचें धोरण आसा इंजिनियरींग पॉयंट ऑफ व्यू जर पळयत जाल्यार। आतां आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा PWD नॅशनल हायवे इमिजिएटली पयलीं सद्या हांगासर बॅरिकेडिंग कर, सो दॅट हे देंवले जाल्यार सेफ्टी मेजर्स म्हणून एक बॅरिकेडिंग कर म्हूण सांगता। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।